गोय क्रांती दिसा निमतान क्रांतिकाराक आर्गां ओंपतना पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी राज्याच्या सद्याचे परिस्थितीचेर हुस्को उक्तायलो। ह्या वेळार दत्तराज रावत देसायान गोवा फॉरवर्ड पक्षात प्रवेश केलो, जाल्यार तरणाट्यांनी सक्रियपणान राजकारणात वांटो घेवन बदलाची चळवळ गोंयभर व्हरपाचो संकल्प अध्यक्षान उक्तायलो। गोवा फॉरवर्ड पक्षात राज्यकारभाराची संद मेळ्ळी जाल्यार बायलां खातीर 33% आरक्षणाची अंमलबजावणी करतले आनी तरणाट्यांक फुडारपणाची चड संद मेळटली अशें उतर तांणी दिलें। जाल्यार इनफ इज इनफ पंगडा मदलो जावपाक जाय फुडलो टीसीपी मंत्री, सांगता आमदार विजय सरदेसाय। राम मनोहर लोहिया जे एक बींग आले गोंयांत की क्रांती करा म्हणून त्या पुर्तुगेज पुलीस ऑफिसराचो हात असो देऊन ताच्या पिस्तॉलाक भिना म्हणून दाखोवन जी क्रांती सुरवात जाली ते 16 वर्सां कितें 15 वर्सां नंतर आमी मुक्त जाले। ही क्रांती दीस हो आज आमी मनयतात। ह्या क्रांती दिसाक आपल्या गांवांत 1700 फ्लॅट बंगले शेअरिंग कॅपॅसिटी कितें गांवांत आमी मायनॉरिटी जातले हो भंय व्यक्त करपी कारापूर सर्वंटच्या लोकांक जे भशेन पुलिसेन भितर उडयल्ले आहा ताजेर हे सरकार आनी पुर्तुगेज तेंपाचो तेन्नाचो सरकार हे तेच मनीस आहा, फक्त नांवां बदलल्या आनी जनरेशन बदलना, पूण दादागिरी ऑफ द रुलिंग क्लास ही तीच उरल्या। आपले मनशांक मारप, धाड्यांनी मारप ह्या क्रांती दिसाक आज जर गोंय पिकूंक ना जाल्यार गोंय खंय पावलो। सो गोंय तशें पिकिल्लें आहा क्रांती खातीर, आनी क्रांती कोण करूंक शकता? क्रांती फकत एक वोकल फॉर लोकल आशिल्लोच मनीस करूंक शकता। तो भायलो येवन हांगा क्रांती करचो ना। की गोंयकाराक गोंयांत स्थान ना, गोंयांत गोंयकार म्हणटा ताका प्राधान्य जे मेळूंक जाय तें मेळना, दुसरे सायडीन नोकऱ्यो ना। क्रांतिकारी मनशांक क्रांती दिसाक आमचे एक क्रांतिकारी पक्षाक भितर सरप हाजे परस आनी कांयच वायट ना। सारकें टॉप ते बरें केल्लें आहा, बरें डिसिजन, आमचो पूर्ण सपोर्ट आनी पूर्ण तेंको आसतलो। फॉरवर्ड व्हरपा खातीर क्रांतिकारी तरणाटे हांकां बरोबर घेवप आनी जेन्झिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल कनेक्ट म्हणटा तेजें हांवें म्हणलां। पॉलिटिकल कनेक्ट म्हणल्यार कितें? हो एक पॉलिटिकल कनेक्ट, तो पयलेच पक्षांत प्रवेश करता ताजे भशेन ताणें वचून जेन्झीक टच करप, कित्याक ते आज 65% ऑफ इंडिया आसा। सो हे लोकांक घेवनूच ती क्रांती करची पडटली। गोंयांत रस्त्यार वचचें पडटलें, गटरांत दिवचें पडटलें, हातान फातर मारचो पडटलो, मागीर क्रांती जातली। फुडें जर आमी निवडून आयले आनी सरकार जालो जाल्यार तांकां जाय तोच मॅनिफेस्टो, तोच जो आमी लोकल मॅनिफेस्टो जो आहा, मागीर गोवा चार्टर जो आहा हो आमी डिपार्टमेंट करतले। आतां आमी काँग्रेसी कडेन एलायन्सान आसा, आमचे काँग्रेसीचें कोणा कडेन वायटपण ना, गिरीश चोडणकारा कडेन वायटपण आमचें कांयच ना, पूण काँग्रेसी कडेन आनी बरें आमी काम करून एक खरी बदल हाडपा खातीर जें कितें आमी करूंक जाय तें सगळें केलें। ते म्हाका परतें रिपीट करपाचें ना, नाशिल्लें दवरतलें बी हांव काय म्हणटा। हांव फकत म्हणटा की बऱ्या लोकांक बरोबर घेवन आमी एक मॅनिफेस्टो करतले आनी लोकांक आमकां जर दिसलें पळय आमी पडपाक उबे रावचे ना, यूथ प्रिफरन्स आमी जिखपाक रावतले आनी म्हाका जर चान्स सगळे सीट घालूंक मेळ्ळो जाल्यार हांव 33% बायलांक रिजर्वेशन दितलो। क्लियर, 33% आमचे सीट बायलांक आसतले, नवे भुरग्यांक टिकेट्यो दितले, प्रिफरेबली जे पयले त्या पार्टीन आयले तसल्या लोकांक दितले। पुणून विनेबिलिटी ही आमी विसरूचे ना। फायनली राजकारणात विनेबिलिटी इम्पॉर्टंट। इनफ इज इनफ मुवमेंट हो बरे भशेन इश्यू हाताळटा, तांचे बरोबर जस्टीस आहात, म्हळ्यार तांचे कडेन लिगल मायंड्स आहा, तांकां एडवायस दिवपी बरे मनीस आहा, एक्टिविस्टूय तांचे बरोबर आसा। म्हाका दिसता की फुडलो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मंत्री ह्या इनफ इज इनफ मुवमेंटाचो मनीस आसपाक जाय। आमचो फाल्यां पक्ष आयलो जाल्यार असले मनशाक आमी फुडें घेवन गोंयांत प्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी हाडटले। कोणें केन्ना नोटीस करूं नाशिल्लो जो प्रवास फेब्रुवारी म्हयन्यात 23 तारखेर स्टार्ट जाल्लो, आमचे ते शेळवणा आनी ऑर्डरबागां 2 कोळशाच्यो जेटी येताल्यो, तेन्ना जो प्रवास स्टार्ट जाल्लो तो प्रवास हांगा पावतलो म्हणून हांवें केन्ना चिंतूं नाशिल्लें। कुडचड्यार जर पळयलें आमकां
गार्बेज प्लांट नाका आशिल्लो हाडून आमचे तकलेर थापलो. एसटीपी प्लांट आमकां नाका आशिल्लो हाडून आमचे तकलेर थोपलो. व्हडल्या तो हत्ती रवींद्र भवन हाडून दवरला नाका आमकां तें, तरी पूण आमचे तकलेर हाडून थोपलो तो. ज्यो ज्यो वस्तू आमकां नाका त्यो हाडून कोण तरी एकलो मनीस आमचे तकलेर थोपता आनी भंयान सगळे लोक कुडचडकार ताका ओगी रावता. कित्याक लागून म्हाका आज मेळ्ळें काय ना, ताका भिवपाची कांयच गरज ना. तो आमचो न्ही, तो भायल्यानूय हांगा रूल करता. हो मनीस ताचें नांव वचून घेना आयच्या दिसा. हो मनीस आमी जर मुखार सरले, हो आमचे जे फाटल्यान लोक आसा तांकां फोन करून धमकी दिता, बाबा तुमी ताचे बरोबर कितें करता काय म्हणून. म्हळ्यार आमी जर मुखार सरले, आमी जर कितें कोणा जस्टीस दिवपाक मुखार सरले जाल्यार हो तांकां फाटल्यान वता आनी धमकी दिता.